टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। सनबर्न महोत्सवाक धारगळ पंचायतीची मान्यताय। सनबर्नाक सरकाराची मान्यता आमी फक्त बोईचे बकरे सांगता सरपंच सतीश धुमाळ। वाळपे वाठारात अवकाळी पावसान लायली हाजेरी। अचकीत आयिल्ल्या पावसान लोकांचा बोल डिसेंबरातूय पडटलो पावस हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। वर्णे गोंयांत जावपी फेस्ताक महाराष्ट्रांतल्यान 500 परस चड भाविक पावल्यात गोंयांत। सोमारा फातोडेर भाविकांनी धरली पोरणे गोंयची वाट। कोपाडे सत्तरीतले जागृत देवस्थान आशिल्ले श्री ब्राह्मणी महामाया देवळांत व्हडा उमेदीन जालो दिवजा उत्सव। 100 बायलांसयत हेर भाविकांची गर्दी। शिवोले स्वामी समर्थ मठ सामकार धांवत्या गाडयेक लागलो उजो। देवादायेन कोणाकूच जावंक ना दुखापत। आणि कोमुनिदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापीठार तियेच्या लोकांनी केले आंदोलन। गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार व्हरतले मोर्चा। आदलो आमदार किरण कानोळकराची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। वाळपय वाठारांत आयतारा राती अवकाळी पावसान हाजेरी लायली। फाटले 2 दीस दमट हवामान आशिल्ले, ताका लागून पावस चडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे लोक उलयताले। दुसरे वटेन हवामान खात्यारूय पावस चडटलो म्हणून सांगिल्ले। पोरणे गोंयांत जावपी फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्यान 500 परस चड भाविक पांयवारी करीत गोंयांत पावले। आयतारा राती दिवचले राविल्ल्या ह्या भाविकांनी सोमारा फातोडेर पोरणे गोंयची वाट धरली। दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च वाठारांत ह्या भाविकांनी मुक्काम केल्लो। गोयच्या सायबाचे दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले महाराष्ट्रांतले भाविक आयतारा राती दिवचले पाविल्ले। महाराष्ट्रांतल्या गडिंग्लज, आजरा आणि हेर वाठारांतल्यान दोडामार्गाच्यान हे भाविक दिवचले आयिल्ले। शारांतल्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्च कडेन हे भाविक राविल्ले। चर्चीन तांची रावपाची आनी हेर वेवस्था केली। ह्या भाविकांनी राती चर्चीत प्रार्थनाय केली। ह्या भाविकां मदीं जाणट्या नेण्ट्यांचो आस्पाव आसा। सोमारा फातोडेर ह्या भाविकांनी पोरणे गोंयची वाट धरली। And now we are coming from the secretary. I'm leading the group, inter-religious group of Belewadi. India's Muslims are there, Hindus are there, Christians are there, all of us we are walking it. Now this is our 6th day. We are tired, but tiredness goes away when we are praying. Many people meet us, they are cooperate us, they are welcoming us. And we all are happy. Many are coming from even Pune, but they are coming by Pune, from Pune to Gadinglaz by bus, and from Gadinglaz to join us. How many people are there? Now Azra people are 175, Gadinglaz are 175, Azra 150, Belewadi Karama group is of 50, and from Belgaum they are coming about 230. स्वामी प्रभुदर फादर असे ग्रस्त आपल्या आईने केला होता नवस की मुलगा झाला तर मी या देवाला आणून गोव्याला भेटवीन। ते नवस त्यांनी फेडलेले होते। ते लहानाचे मोठे झाले, नंतर फादर झाले आणि फादर होऊन आजरा गडिंग्लज पॅरिशला आले। आणि त्या पॅरिशला पहिलं त्यांनी काय केलं असेल तर नवस फेडायला मी चालत जाणार। 7 लोक घेऊन 1980 साली ते चालत ओल्ड गोव्याला आले आणि हे 7 जण 7ही बिमारी होती त्यांना। ओल्ड गोव्याला पोचले आणि त्यांनी परवानगी मागितली की ज्या ठिकाणी शरीर आहे त्या शरीराच्या पायाजवळ त्यांनी आभाराचा नवस फेडला आणि त्याच्यात मी होतो। आणि हा नवस 11 दिवस जाणं येणं त्याच्यामध्ये जात होतं आणि हे अंतर 220 किलोमीटर होते। त्यामुळे मी दुसऱ्या वर्षापासून त्यांच्यामध्ये सहभागी झालो आणि ती पदयात्रा आजपर्यंत चालू आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
गोयचे जागृत देवस्थान म्हणून वळख आशिल्ले कोपार्डे वाळपय सत्तरीतले श्री ब्राह्मणी महामाया देवळांत वर्सुकी दिवजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात ह्या दिवजा उत्सवाची खिणचित्रां. गोयचे जागृत देवस्थान म्हणून वळख आशिल्ले कोपार्डे वाळपय सत्तरीतले श्री ब्राह्मणी महामाया देवळांत वर्सुकी दिवजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. दिवजां खातीर व्हडा संख्येन भाविकांनी हाजेरी लायिल्ली. कातीच्या रोगांक उपयुक्त अशा ह्या तीर्थस्थानाची आगळीवेगळी अशी नामना आसा. सवाशीण बायलांनी पेट्टी दिवजा घेवन देवळाक प्रदक्षिणा घाली. सपना सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिवोली स्वामी समर्थ मठ सामकार सोमारा महाराष्ट्र नोंदणी आशिल्ल्या एका धांवत्या गाडयेक उजो लागपाचो प्रकार घडलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचें कळटा. देगलादायेन हे घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापिठार थळाव्या लोकांनी आयतारा आंदोलन केले. विद्यापिठा खातीर 6.33 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकपाक काडिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. देखून ह्या विद्यापिठार आमी खर आंदोलन करतले. तशेंच गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरतले म्हणून आदलो आमदार किरण कानोळकारान शिटकावणी दिल्या. आज हो जो दोंगर आहा ज्या जाग्यार ही वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून येता 2 लाख स्क्वेअर मीटरची जमीन दिल्ली आहा आणि 6,33,000 जमीन जी डिमार्केट केल्ली आहा. थोड्या जाणांक कितें दिसता ना आमची अजून जमीन वचना तितून आमी कित्याक उलोवया. पूण एक लक्षात धरात 6,33,000 स्क्वेअर मीटर जमीन फाल्यां एक फावट युनिव्हर्सिटी येयली की सायटीची जमीन तुमची वयतली. पूण ही जी युनिव्हर्सिटी येता हो जो तुम्ही स्पॉट वचून पळयशात जायत्या पत्रकारीन स्पॉट वचून पळयल्लो आहा. ह्या स्पॉटाचेर ह्या जाग्याचेर वयर जर टेकडेर उबो रावत जाल्यार पणजे मेरेन आमचे समुद्र दिसता. पणजेन मांडवी नदी दिसता. सगळ्या गोंयचो म्हणजे मॅक्झिमम गोंयचो सैम्य दिसता. आणि एकाच लागून ह्या भायल्या लोकांचो भायल्या युनिव्हर्सिटीचो खरी म्हणशे जाल्यार म्हाका एक डावट आहा ती खरीच युनिव्हर्सिटी हाडटले काय कितें काय 5 वर्सां 10 वर्सां युनिव्हर्सिटी चलयतले आणि मागीर चलना म्हणटले आणि कन्वर्ट इंटू हॉटेल बिझनेस किंवा हेर बिझनेसांनी हे कन्वर्ट करतले काय कितें तिनाय म्हणजे डावट येता. सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा. लोक जागे जाल्ले आहा. हांवें सांगले तशें ही युनिव्हर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेला हे जर तुम्ही बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोवंक दिवचे ना पळय वचत थंयसर आमी निदर्शनां करपाक येतले. तुज्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी निदर्शनां करपाक येतले. काळे बावटे दाखयतले. आज जी उपस्थिती पळोवन ही युनिव्हर्सिटी जावची ना हें हांव आतांच सांगता. कारण जर तुमी सगळे एक जाल्यात जाल्यार युनिव्हर्सिटी जावची ना. कित्याक आमकां युनिव्हर्सिटी नाका अशें नासलें. भुरग्यांक शिक्षण जाय खरें आसा पूण जे कायदे आसले ते फॉलोअप करूंक ना. आतां कोमले जातीन आमच्या थोड्या भावांक नोटीसी धाडल्यात
हो एक चुट्ट्याचो सोरोप म्हणटा पळय तसलो धाडलेलो आहा, भियो नाका. हो चुट्ट्यांचे असले सोरोप खूब येतात आनी खूब वयतात. तुमकां सांगपाचें, जर हेंच्यांनी कोमरेजादीचे प्रोसिजर फॉलोअप केल्ले जाल्यार आयज पर्यंत खंयची नोटीस मारलेली की बाबा ही जनरल बॉडी मिटींग जाल्यार ती पब्लीश करपाक जाय आसता. गॅजेट आनी पेपराचेर खंयच्या तरी नाका जाल्यार पेपराचेर दिवन लोकांक जुपारुस्तमपणां कित्याक करतात. जर तुमकां खरें जर हें असलें म्हणजे तुमकां ही युनिवर्सिटी दिवं सगळ्या जनकारांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. तांकांय दाखोवन दिवपाक जाय आसलें की बाबा ही युनिवर्सिटी दिवया काय नाका म्हणून. हो हक्क गांवकारांचो जणकाराचो आसता. धारगळ पंचायतीन सनबर्न महोत्सवाक मान्यताय दिल्या. सनबर्न आयोजकांनी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर पंचायती कडेन केल्लो अर्ज 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जालो. खरें म्हळ्यार सनबर्नाक सरकारानूच मान्यताय दिल्या. आमी फक्त बळीचे बकरे जावन राविल्ल्याचे धक्कादायक स्टेटमेंट धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळान केला. सध्या कितले पंच अपोजान आहा 4 जण आणि फेवरान कितले आहा? 5 4 अगेन्स्ट 5 अशें आसा सध्या. ओके. आणि आता जो पुलीस फोर्स दवरलाय मोठ्या प्रमाणात तेचेर तुमकां कितें सांगपाचें? पुलीस फोर्स गव्हर्मेंट जाय ते करूं शकता न्हू. फाल्यां सन्मान त्या 500,000 करूं शकता. आयज तेंची सत्ता आसा तेवढे काय शाणपण केला. आमी BJPची पूण आयज कितें आमकां सन्मान हो नाका. बरें फेस्टिवल हाडा तुमी ऑर्गनायज करा, आमकां फूल सपोर्ट आसता. आयज ही सन्मान लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य न्ही म्हणून आमचो अपोज आसा. सो तुम्ही ठाम आसतले? आमी ठाम आसता. तुम्ही आयज विरोध करतले आता बैठकीक आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भूमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आम्ही घुसतले. केन्ना घुसपाचे आहात पंचायतीन? कोण येता ते पळया. लोकांसोबत आमदार येवचो ना स्वता येता तुम्ही खंयच्या दबावाक बी बळी पडचे ना? ना 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 आमी आतां काल पडटले न्हू. आमचे फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाव घेवचो. तुमकां फोन येयल्ले फाटी सर म्हणून असो? हे जे कोण समर्थन करतात ना जेणी काल समर्थन करतात हे कोण भायले आमचे भावंडा. एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवाक जशी आता आमी फिल्म फेस्टिवल जाता किंवा आनी काय महोत्सव जातात आमी आमच्या परिवारा सगळेच जातो बरोबर. आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळे आमी घेवन येतो. तर हे फाल्यां जे आता समर्थक आसत हे थंय आपल्या परिवारा सोबत वयतले. थंय जर काय बरा कृत्य जाता तांकां दिसता काय ती फायदेशीर आसा आनी काय एक समाजात साखळेकारां खातीर आतां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन कनेक्ट करपाक आनीकूय सोंपें जातलें. आमचो दोतोर हे खाशेले एपाचें अनावरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालां. ह्या एपा वरवीं सांखळे मतदारसंघातले विंगड समस्या तशेंच हेर साबार विशयांचेर मार्गदर्शन घेवपाक मेळटलें. तेन्ना सांखळेकारांनी हो एप डावनलोड करून लाव घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. 30 वर्सां हांव म्हणटा 2008च्या पयल्या निवडणुकेक हांव उबो रावलो तेन्ना पासून आतां समेस्त सांखळेकार सांखळी मतदारसंघातले सुर्ला आसतले, पाळी आसतले, वेळगे आसतले, कुंड्या, न्हावेले, आमोड्या आसतले, हरवळे आनी सांखळे आसतले. ह्या 7 पंचायती आनी एक म्युन्सिपालिटी त्या सगळ्या लोकांनी अवाप प्रेम हो म्हाजेर दवरलो, म्हाजेर विश्वास दवरलो. हांवें त्या खातीर म्हटलें की 2008च्यो निवडणुका जरी हांव हरलो तरी सुद्दां 2012तल्यान सातत्यान 12, 17 आनी 22 तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादात ह्यो कंटिन्युअसली निवडणुका जिखत आयल्यो. आनी जिखत येता आसतना हांवें पळयलें खंय तरी कनेक्ट हो कमी पडटा. केन्ना तरी हांव पर्सनली मेळपाक पावना, केन्ना तरी हांव डायरेक्ट कोणाक मेळ्ळो, एकदां उलोवपाकूय पावना. खंय तरी राज्याचें टेन्शन तकलेन आसता, एकदां मेळ्ळो ताका हात दाखयलो न दाखयलो. बट सातत्यात कनेक्ट उरपा खातीर आनी आमच्या सांखळीकारा खातीर किंवा सांखळेंतल्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक तरणाट्याक प्रत्येक योजनेचो फायदो कसो मेळचो म्हणून की आमी जो ॲप लॉन्च केलो म्हजो दोतोर आमचो दोतोर ह्या नांवान आमी जो आतां लॉन्च केला विच इज 7447614614 हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत प्रत्येकान ॲप डावनलोड करचो. आमी तशें म्हणटा बऱ्याक आनी वायटाक दोनूय गजाली खातीर तुमी कनेक्ट जर रावात तर हातूंतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही हांव तुमच्या कडेन डायरेक्ट कनेक्ट करपाक शकतलो. इन शॉर्ट जशें आमी म्हणटा की डायरेक्टली फोनार उलोवपाक शकतलो, डायरेक्टली चॅट करपाक शकतलो. तुमी जी गजाल म्हणजे तुमकां फाल्यां सकाळी करियराचेर उलोवपाक जाय करियराचेर उलयतलो हो ॲप, तुमकां कदाचित नोकरेचेर उलोवपाक जाय नोकरेच्या गजालीचेर उलयतलो, तुमकां कदाचित हाजेर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो ते चॅट करपाक जाय आसत जाल्यार ह्या ॲपा वयल्यान म्हणजे म्हाजो डायरेक्ट ऑफिसाचो कनेक्ट हो तुमच्या कडेन उरतलो. म्हणून आमचो दोतोर हो ॲप आज लॉन्च केला. हो ॲप लॉन्च करता आसतना म्हाका दिसता सांखळी मतदारसंघातले सगळे जो मोबायलाचेर आसा जो ह्या ॲपाक कनेक्ट जावपाक शकता त्या सगळ्यांनी जावचो. त्या निमित्तान सातत्यान आमी कंटिन्युअसली तुमच्या कडेन कनेक्ट दवरपाक शकतले. हांवें म्हणटा तश्यो वेगवेगळ्या गजाली खातीर करियर ऑप्शन्स आसतले किंवा वेगवेगळ्यो बाकीच्यो क्वॉलिटीज कळपा खातीर आसतले. म्हाका खात्री आसा तुमी हे सगळे जाण डावनलोड करतले आनी ह्या निमित्तान सदोदीत हे कनेक्टूय उरतले.
मोर्जे वाठारात लायटीच्या खांब्यांचेर बेकायदेशीर खासगी जायरातींचे होर्डिंग्स लायिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकाराच्या कायद्या प्रमाण भौशीक मालमत्तेचेर अशा तरेचे पोस्टर लावपाक मेळनात, तरीय लायटीच्या खांब्यांचेर हे पोस्टर दिसून येतात. देखून सरकारान जाता तितले बेगीन हे पोस्टर काडून उडोवचे आनी हाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पोल्स असतात सगळे स्ट्रीट लाईट्स ज्यो असतात आणि ताचे जे पोल्स असतात ताचेर जर एडवर्टीज करतलो जाल्यार सरकारचे परमिशन घेणं हे काळाचे ही गरज आसा. डिपार्टमेंटाचे योग्य एप्लिकेशन करून परमिशन घेवन ताचे टॅक्सीस भरून बिरून कितें एडवर्टीज करप ताचे परमिशन घेवप ही सिस्टम आसा. आणि अशें आसतना आज आमकां दिसून येता सगळो जो कोस्टल बेल्ट आसा आमचो आगारोळी चोपडे पासून ते मोर्जी पर्यंत हे सायडीन मांद्रे हरमल केरी पर्यंत सगळ्या ज्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर आमकां आज मुद्दमून पळयल्यार सगळ्या हॉटेलांचे आनी राजकीय पक्षांचे किंवा राजकीय नेत्यांचे आणि बाकीचे एस्टॅब्लिशमेंटाचे जे बोर्ड आसात हे कितपत परमिशनां घेतिल्ली आसात हाचे बद्दल एक्सप्लेनेशन सरकारांनी दिवचे, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दिवचे किंवा ते ताबडतोब काडचे तरी, किंवा सगळ्यांच ह्या बोर्डाचे हेचे बोर्ड जेन्ना तुम्ही लायतात तेन्ना इलेक्ट्रीक बिलांतल्यान लोकांची बिलां थोडीशी माफ करची, कारण पोलाचे तांच्यांनी पयशे चार्ज केल्ले आसात. इलेक्ट्रीक पोलांक स्ट्रीट लॅम्प ताचे चार्जेस केलेले आसा आमच्या बिला भितर येतात. सो तांचे बिलांतल्यान ते माफ करचे किंवा ताबडतोब एक्शन घेवन हे सगळे बोर्ड काडचे किंवा रितसर ताचे परमिशन घेवन ताचो टॅक्स कलेक्ट करचो. तुमकां फाटीं सांगलेले की बोर्ड तुम्ही इलेक्ट्रीक पोलाचे मान नाकात म्हणून, तरी तुम्ही मागतात. तुम्ही खिंच्या फावरार मारतात बोर्ड ते तुम्ही जाणात, ते आमी नको. फाटीं तुमकां सांगलेले की बोर्ड काडा आणि गोंयच्या सरकाराक रिक्वेस्ट आहा, हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली कोणाचेच बोर्ड इलेक्ट्रीक पोलार आसप ना. आमच्या तर गोंयकारांचे आमे असले लायटी कडेन तुम्ही कातरले तेंचे येवन करवती घेवन, तर हे बोर्ड तुम्ही कशे दवरलेत रे? जेईक वचून इचारता डिपार्टमेंटाचे, पेंड्या म्हालांनी इचारता तुमच्या कोस्टल बेल्टाचे, हिकडे तुमचे बोर्ड वयर कित्याक? हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. सुधीर ढवळेकराक एक इचारता गोंयचो मिनिस्टर तूं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो, हे कोणे ऑर्डर दिला हांकां लावपाक? कोणे ऑर्डर दिला काय म्हणटा ही? पोलार चडटात, पोलार जायते चडटात, दोसोन मारतात मरे. तेजेर तुम्ही एक्शन घेनात आणि हेजेर कशी तुम्ही एक्शन घेनात? तर तुम्ही वयता चोपडे टू मोर्जीम वचत ते पोलाचे बोर्ड आसात. फाटीं आमी तुमकां एकदां व्हायरल केलो व्हिडिओ, तुम्ही हांवें लक्ष घेवंक ना तेजेर. म्हाका सांग, तुमकां 2-3 दीस दिता, हे बेगीन सरकारान रिक्वेस्ट मागता. तसोच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचो मिनिस्टर सुधीर ढवळेकर बाब हेजेर मातशें पळय नदर मान मोर्जेन. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारतीय वंशाच्या काश पटेल हांची फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यारूच एफबीआयच्या संचालक पदाचेर नेमणूक केल्या. डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या पयल्या कार्यकाळा वेळार काश पटेल हांणी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम केलां. तुलसी गब्बार्ड हांच्या कडेन नॅशनल इंटेलिजन्साची जबाबदारी दिल्या. आता पटेल डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या प्रशासनात उच्च पदाचेर संधी मेळिल्ले दुसरे भारतीय अमेरिकन आसात. सरकार लोकांची नोकरी विकता, तांचे पैसे खाता. योग्य उमेदवाराक नोकरी मेळना आनी ताकाच लागून प्रशासनात भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा. देखून तरणाट्यांनी भ्रष्टाचारात घुसपल्ल्या सरकाराक शेवटून भायर मारपाक जाय अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. फातोडे आयोजीत केल्ल्या नोकर भरती मेळाव्याच्या उक्तावणा वेळार विजय उलयतालो. 55% ऑफ द पीपल आर लेस दॅन 45 years ऑफ एज. फुडल्या इलेक्शन मेरेन हें जावपाचें. आनी अशें आसतना हे लोकांक जर तूं न्याय दिना जाल्यार हे लोकांचें काम जाता, हे लोकांचें कर्तव्य जाता की असले सरकाराक हुमटावन भायर मारप. कित्याक हो सरकार तांच्यो नोकऱ्यो विकता, पयशे खाता, मेरिटोरियस लोकांक चान्स दिना, करप्शन सिस्टमान हाडटा, त्याच्या खातीर करप्शन वाडटा आनी गोंयकाराक आनी गोंयकारपणाक कांयच वाव मेळना. फुडली पिळगी गोंयांत जर रावतली जाल्यार तांचें कर्तव्य जाता गोंयांत बरी बदल हाडून दिवपाची. आनी ही जर हाडना जाल्यार आमकां फुडार ना.
बऱ्यो कंपनीज गोंयांत येतात तातूंत गोंयकार लोक कित्याक लागले सरकार कित्याक एफर्ट करना बाय इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज नॉट हॅपनिंग बिटवीन लेबर एज्युकेशन स्किल डेव्हलपमेंट हें जावपाक जाय आसलें and that cannot be headed by the chief minister. It has to be headed by a technocrat. It has to be headed by a person who does not look at bias. आपण साखळेचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना, आपण वाळपयचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना, जो कोण मेरीट आसा ताका जॉब मेळपाक जाय. आज आमी हांगा जे केलां भायलेय लोक आयिल्ले आहा, आमी खंयच येवंक ना पयल्यान सांगूं ना की आमचेच मनशां लागला तशें ना. पूण आतां आमचो हांव ह्या मतदारसंघाचो आमदार म्हणटकच चड हांगाचे भुरगे आयले आसत. धारगळ पंचायतीन सनबर्न महोत्सवाक मान्यताय दिल्या. सनबर्न आयोजकांनी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर पंचायती कडेन केल्लो अर्ज 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जालो. खरें म्हळ्यार सनबर्नाक सरकारानूच मान्यताय दिल्या. आमी फक्त बळीचे बकरे जावन राविल्ल्याचे धक्कादायक स्टेटमेंट धारगळचो सरपंच सतीश धुमळान केला. धारगळ पंचायतीन सनबर्न महोत्सवाक निमणे मान्यताय दिली. सोमारा जाल्ले खासा बसकेत धारगळ पंचायतीन सनबर्न आयोजकांच्या अर्जाक 5 विरुद्ध 4 मतांनी मान्यताय दिली. अशें असले तरी ह्या महोत्सवाक 4 पंच वांगड्यांचो खर विरोध आसा. पंचायतीन मान्यताय दिवं सनबर्ना आड आमी हायकोर्टान वतले अशी शिटकावणी पंच वांगडी भूषण नायकान दिली. दुसरे वटेन कांय पंच वांगड्यांनी सनबर्नाच्या विशयाचेर खासा ग्रामसभा घेवपाची मागणी केली. ग्रामसभेत लोकांनी सनबर्नाक हयकार दिलो जाल्यार आमची कसलीच हरकत नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. म्हणजे सनबर्नाक तुम्ही मान्यताय दिल्या? आम्ही सध्या प्रोविजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडी. प्रोविजनल दिवपा अशी तरतूद आहा? तरतूद आसा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मागीर आमकां हें करतले तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते? काय खबर आहा ग्रामसभेक जेम 80 काय 90 लोक येयला. आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें. फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुवें हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा. तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा. हे आमकां तुमकांय खबर आहा. तिकीटी बूक केले ते हे सन्मान जागा जावच्या पयलीं बूक जाय कशें कितें जावंक शकता तेच ते तुमकांय खबर आहा. हे सगळे वयल्यानूच घडटा न्हू. आमी फक्त हे बळीचे बकरे अशे तुम्ही प्रेशराचेर ना ना म्हणजे अशें प्रेशर आसा न्हू. पूण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आमी कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें. लोकांनी आमकां सांगलें की अशें जातलें न्हू. पंचायत म्हटल्यार ग्रामसभा न्हू बरोबर. जेन्ना लोक ठरयता तुम्ही आता कशें म्हटलें की काल थोडेच लोक येयल्ले म्हणून एका वटेन सनबर्नाक ते बेकायदेशीर करतात म्हणून हे आसतना तुम्ही ग्रामस्थांचो इंटरेस्ट पयलीं घेवंक. फाल्यां एक ग्रामस्थ सुद्दां विरोध करीत जाल्यार तुमची ती जबाबदारी न्ही की तेजी बाजू. आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेचे सुद्दां आमी एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू. आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले. पंचायत बॉडी आहेत 5 जाण मेंबर जमतात आणि ताका दुसरे इश्यू करून वतात. आनी ताका ऑब्जेक्शन घातले. कितें ऑब्जेक्शन घातले? तुम्ही म्हटले पयली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आनी तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आनी मागीर तुमकां इश्यू करपाचे जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी. ते आयज आयकपाक रेडी ना आमचे. आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांचे आवयबापाक दुख्ख जातले ते. हेंकां दुख्ख जावचें ना. हेंकां पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या. पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळात म्हणटे विशय करून नोटीस आपले सो करून जातात आपले सो करून. काल ते म्हणजे सपोर्ट हाडले ते कोण हाडले? धारगळचे ते भायले लोक हाडले त्यांच्यानी आणि तेचे सपोर्ट केलो की तुम्ही हाडलेले तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले. पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा. आज मिटिंग त्यांच्यानी स्पेशल आपयल्ली आणि सेक्रेटरी सरपंच आले म्हणजे तुम्ही म्हटले सांगा कशें आमकां वाचून दाखयले. वाचून दाखयल्या उपरांत आमचो कलीग बा भूषण हांच्यानी पयले विरोध केलो. हांवें विरोध केलो. आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच त्यांनी आमचे हरमलकर चारांनी ताका आमी विरोध केलो. हांवें अशें ताका विचारले बाबा रे हालीं 24 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली. त्या ग्रामसभेन स्थानीक लोकांनी भरपूर लोक घातले 100 म्हणून भरपूर लोक घातलेले एक्सेट्रा. त्या लोकांनी सरळ सांगलेले ऑन रेकॉर्ड की धारगळी सन्मानाक म्हणटा पंचायती परमिशन दिवची न्हू. आनी तेतून धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळ हे सगळे जे 5 जणांचे पास केला म्हटलं पाहिजे आमच्या कलीग भूषण ते सगळे हजर आशिल्ले. सगळे आशिल्ले आणि सगळ्यांनी तो ठराव पास केलो. हांवें ताका कितें म्हटलें आज आमचे ऑप्शन आसा डेवन पासून आता ह्याच्या फुडें आसतलो म्हटलें जिंकूक या मरूक. तुम्ही कशी हेची सन्माना लावून स्पेशल मिटींग कॉल आउट केला न्हू तशी म्हटलें ग्रामसभा करा म्हटलें कॉल आउट. आणि मागीर जे लोक सांगता जे लोक सांगतात तेव्हा मागीर पळया म्हटलें. ते म्हणतात काय आता म्हणतात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणतात. ते म्हणतात जे सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि त्यांचे टीम
पंचायत म्हणतात ते म्हणतात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणतात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतल्यान काडून कांपालार घाल्लो वड निमणे मेलो. हो वड वाटावपा खातीर थळावे लोक तशेंच पर्यावरण मोगी रस्त्यार देविल्ले. लोकांच्या दबावा उपरांत प्रशासनान हो वड कांपालार व्हरून घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटीच्या कामात आडखळ थारता म्हूण प्रशासनान सांतिनेज वाठारांतल्या वडाच्यो खांदयो मारिल्ल्यो. खरेपणी ह्या वडाक कातरून उडोवपाचो विचार आशिल्लो, पूण थळावे लोक आनी पर्यावरण मोग्यांनी बोवाळ केल्ल्यान फाटल्या एप्रिलांत ह्या वडाक कांपालार व्हरून घातिल्लो. कांय दिसांनी वडाच्या रुखाक कोंबऱ्यो फुटिल्ल्यो, पूण आतां 7 म्हयन्या उपरांत तो रूख निमणे मेलो. आमी आसात कांपाल, जे बालभवनाचे ओपोजीट जो नवीन स्टेडियम आसा ते स्टेडियमाचे हांगा आसात. आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात हें वडाचें झाड. हें जें झाड आसा ह्या झाडाची स्टोरी तुमी हें जें वर्स गेलां त्या वर्साक खूब अशी आयकली आसतली. सांतेनीज जे शीतल हॉटेल आशिल्लें त्या हॉटेला कडेन हें झाड आशिल्लें. मागीर स्मार्ट सिटीचें जेन्ना काम थंय सुरू जालें तेन्ना हें झाड मारपाची ऑर्डर येयली. तेन्ना हें झाड जेन्ना मारपाची ऑर्डर येयली तेन्ना खुबशे अशे आंदोलन करपी जे एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली जे एक्टिविस्ट आसात त्या एक्टिविस्टांनी खूब असो बोवाळ केलो आनीक हें झाड वाचोवपाचो खूब असो प्रयत्न केलो. मागीर जेन्ना सगळे एक्टिविस्टांनी तो बोवाळ करून हें झाड आख्खे गोंयभर जेन्ना फेमस जालें तेन्ना जे स्मार्ट सिटीचे जे हें आसात ऑथॉरिटी आसा तेणी हें झाड रिलोकेट करून ह्या ग्रावंडार हाडपाची तेणी वेवस्था केली. आनीक हें झाड हांगा फोंडोन परत रिलोकेट सुरू केलें. आतां ह्या झाडाची जी परिस्थिती आसा ती कशी आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. आतां कित्याक येणारो जो आतां समर सिजन आसा ते समर सिजनाक हांगा ते कशें कितें जगतले आमी पळोवंक शकतात. एक ऑलमोस्ट 70% हें झाड मेल्लेंच असं म्हणूंक शकता आमी. आनीक हें झाड जें आसा तें येणारो जो समर सिजन आसा ते समर सिजनान कशें पसून हें साल्वार जातलें काय ना हो प्रश्न येयल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर आतां पर्वरे असोच एक इन्सिडेंट आसा. पर्वरे जेन्ना हायवेचें काम चालू आसा तेन्नाय बी अशेंच एक मोठें झाड जें खूब वर्सां पयलींचें झाड तें झाड आतां मारून तें झाड आतां काडून थंयच्यान रिलोकेट करपा खातीर अशें सरकार सांगता ते दुसरे कडेन रिलोकेट करतले म्हणून. पूण प्रश्न असो येता जेन्ना झाड रिलोकेट करतात तेन्ना तें झाड जे पयलीं भशेन आसता तें फुडें उरतलें काय ना आनी तें जें झाड आसा त्या झाडाची एक तरेची हत्या जाता काय ना हेचेर सुद्दां कन्सर्न ऑथॉरिटीन किंवा सरकारान म्हणत हेचेर सुद्दां सारको विचार करपाक जाय. आतां तुमी हें झाड सुद्दां पळोवंक शकतात. हें झाड 1-2 अशें कम दिसतात आमकां, पूण तेजे भायर हें झाड कंप्लीट अशें एक 70% सुद्दां आमी म्हणूंक शकता हें झाड मेल्लें आसा. आतां हें झाड येता तो समर सिजन कसो फेस करतलें तेजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.